एक बरेच विठ्ठल रुक्माईची वारी ही साऊथ गोवांतल्यान सुरवात जाल्ली आसा. ताचे भितर सगळेच वारकरी जे आसात ते आमचे केपें धरून कुडचड्या, सांजे, सावड्ड्या, सालसेत, काणकोण धरून ते सगळे म्हणजे दक्षिणेचे सगळे वारकरी हांगा आसात. आमचे केपेंच्या मंडळाचे अध्यक्ष हांगा आसात, संजय आसात, आमचे सुरज आसा. बाकी सगळ्यांनी असंख्य असे आमचे जे वारकरी भाव जे 125 ह्या वर्साक ह्या भागांतल्यान वयतात. पण गेल्ल्या वर्साच्या चड एक बरें दिसता की आयच्या कालच्यान सुरवात करून आयज ना म्हणल्यार 15 तारखेक ते पंढरपूर हांगा पावतले आनी मागीर 15, 16, 17 तारखेक जे जात्रा एकादशी आषाढी एकादशी तेन्ना थंय वचपा खातीर ते आतांच 15 दीस पयलींच भायर सरले आसात. आनी ह्याच वर्सा खातीर न्हू तर वर्सा ही परंपरा चालू आसा. हांव तांकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. सगळ्यांक सुखरूप त्यांनी वचून बरें करून पावचे, देवाचें बरें दर्शन घेवचें. विठ्ठल रुक्माई माऊलीन तांकां सगळे तेंच्या मनांतली मनोकामना पूर्ण करची अशी देवा कडेन मागता. ते 15 दीस पूण ते पांयांत तरोल म्हणटा अशें आयज देवा माऊलीचें दर्शन घेवपाक येतात. कारण सगळ्यांक जितले आमचे सावथ गोवाचे जे वारकरी आसात तांकां सगळ्यांक हांव शुभेच्छा दिता, बरी भलायकी दिता आनी अशेंच बरें सुखरूप ते वचून परत येवचें अशी देवा कडेन मागता. देवान तांची सगळ्यांची मनाची मनोकामना पूर्ण करची अशी देवा कडेन. श्री पांडुरंग विठ्ठल रुक्माई पांडुरंगांका नमस्कार करून जे वारकरी ही आमची वारी श्री संत ज्ञानेश्वर मंडळ वारकरी मंडळ दक्षिण गोय ही याची वारी काल मडगांव हांगा काल काणकोण साकून हेची सुरवात जाल्या आनी आयज दुसरो दीस ह्या वारीचो. अशें 15 तारीख पर्यंत आमची ही वारी चलत आसतली सतत. आनी 17व्या दिसाची आषाढी एकादशी आसा 17 तारखेक. त्या दिसाक हे पंढरपुराक जी आषाढी साजरी जातली त्या साजरेक ह्या वारकरी सगळे सामील जातले. एकच संदेश दिवपाक सोदता जी वारकरी ज्या श्रद्धेन आनी भक्तिभावेन आनीक प्रेमान पंढरपूर हांगा वचपाक पंढरीनाथाच्या दर्शना खातीर जे प्रस्थान करता तांकां सगळ्या सुखरूप वचोन तांकां त्यांची जी मनोकामना आसा त्याच बरोबर जी दक्षिण गोंय बरोबर त्याच बरोबर आमची संपूर्ण गोंयची जी जनता आसा ते त्यांची सगळ्याची जी मनोकामना आसता, इच्छा आसा ती पांडुरंगा कडेन त्याची प्रार्थना करून ती त्यांची पूर्ण करची अशें हांव मागता. आनीक जी वारकरी जे आयज हांगा काणकोण साकून सुटलेले आसा तांकां सगळ्यांक बरी शुभेच्छा दिता, सगळ्या गोंयकारांक शुभेच्छा दिता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं. विठ्ठल